हरे कृष्ण माताजी स्टार्ट करेक्ट हरे कृष्ण सक्रांक आमगे परम पुरुषोत्तम नारायण का साष्टांग वंदन पूर्ण आम ये सेशन स्टार्ट करे हंग उपस्थित सक्कड भक्त जनाका नमस्कार आणि भगवत गीता एज इट इज सुबोधिनी सेशन आका तुमका सक्रांक हृदयपूर्वक स्वागत करता आमगे लाईचे सेशन मंगलाचरण सांगून सुरू करूया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। आता गीता महात्म्य सांगू का। सुषमा कामत माताजी तुमको स्वागत करता। सुषमा कामत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आदि शंकराचार्य विरचित गीता महात्म्यम। गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदमावाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारामलनाशनम्। गीतासु गीतकर्तव्या किं मन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतम्। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी भारी चंदकून सांगला मला रे तुमगेल वॉइस ऐकतारा बेशी दिसता इतले चंदस तुमगेल वॉइस भारी लायक असा। धन्यवाद माताजी। आणि काही कानात गुंतस ओके। हरे कृष्ण। भागवत पुराण कोंकणी तर्फेने तुमचं सगळ्यांक स्वागत करता या सेशनाका।
आणि हे दोन आम्ही भागवत पुराणाचे 7 चॅप्टर कंप्लीट केला. आज 8चे स्टार्ट करता. 8 चॅप्टर फर्स्ट 4 श्लोका सांगता आमगेलंगा. जयंती नायक माताजी, लीलाबाई माताजी, सुनीता मल्ल्या माताजी, श्यामला कामत माताजी आणि आईल असाची उपस्थित असा म्हणलं तसं. तो जयंती नायक माताजी तुमको स्वागत है. तुम्ही स्टार्ट करेगा. हरे कृष्णा. पूरी जना के नमस्कार. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम. अथ अष्टमोऽध्यायः. अक्षर परब्रह्म योगः. अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मन्मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नेयोऽसि नियतात्मभिः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संज्ञितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आदिभूतं चरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांबर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुम सगळ्यांक मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता आयचे सेशन स्टार्ट स्पीकर आका मी स्वागत करें. आयचे सेशन स्पीकर हिज ग्रेस बलराम किंकर दास प्रभुजी हांका स्वागत करता. बलराम किंकर दास प्रभुजी आसा न्हू. हांका स्टार्ट करचे फुडें हांगेले एक सानूच एक इंट्रोडक्शन दिवचे ट्राय करता. हांगेले स्पिरिच्युअल नाव हिज ग्रेस बलराम किंकर दास प्रभुजी. हांगेल कार्मिक नाव नगर भारत नायक हानी हिज होलीनेस जयपातक स्वामी हांगेल शिष्य जावन आसाची. हांगेल कृष्णा कॉन्शियस जर्नी भैरिनांतू स्टार्ट जाला आणि एट प्रेझेंट तांणी भैरिनांतूच आसाची. स्पिरिच्युअल एज्युकेशन सांगता म्हळ्यार तांगेल IDC कोर्स जाला डिवोटी केअर आणि भक्ती शास्त्री युनिट 5 एट प्रेझेंट ते कोर्स चिके पेंडिंग आसा. आणि एज्युकेशनल तांगेल सांगची म्हळ्यार क्वालिफिकेशन बॅचलर ऑफ फार्मसी वर्क आणि एट प्रेझेंट मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह फॉर जोरीवर फार्मा. आणि हांगेल बायलेल नाव हिज हर ग्रेस रेवती प्रियाय आणि तांगेल चेल्लो तक्ष नायक. हरे कृष्ण प्रभुजी तुमको मस्त स्वागत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण सर्वांक. हांगा आशिल्ल्या मालगड्यांक पोर जाणांक वंदन करून घेवन सूर करचे फुडें कृष्णा लागीं एक पाटी प्रार्थना करून घेवन सूर करें. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। आम्ही येदवरते 7 अध्याय पळयला आसा। आता 8 अध्यायाचे सुरेरी श्लोकांत आसा मी। 8 अध्याय हांगा कसं सांगता आस म्हणल्यार अर्जुनाल प्रश्न निमित्त सुरू जाता। हांगा मग अर्जुनाले प्रत्येक पटी आम्ही पळोवेत एक प्रश्न असता। प्रत्येक अध्यायांत मध्य दो सुरेर एक प्रश्न असता आणि तो आमके अर्थ कोण घेवत कसं नाही म्हणल्यार स्पिरिच्युअल लाईफांत कसनेच आम्ही एक ब्लाइंडली म्हणल्यार एक विदाउट एनी कोणी सांगले म्हणून आम्ही ब्लाइंडली फॉलो करना म्हणून अर्थ कोण घेवत। अर्जुन हे कृष्णान सांगिले म्हणून तो जस्ट एक ही ताणे फॉलो केलेलं ना। बट वेनएवर कृष्णा सांगिले असेल की तेदना तेगेले प्रश्न आशिल्ले अर्जुनाले। आम्ही चढाव जावन कसं लागताची एक स्पिरिच्युअलिटी दवं एक आम्ही आध्यात्मिक जीवन दवं आमगेले एक आम्ही कसं म्हणजे एक जीवनांतू आध्यात्मिक जीवनांतू कोण म्हालगड सांगता की जस्ट वी विल जस्ट फॉलो इट। आम्ही युजली त्या कसले करताची आम्ही ताजी विषय जावन घेवन चढाव जावन घेवन केलोपटी निमगे ताची यंगर जनरेशन बट चढाव जावन घेवन कोणीची निमगे नाच त्या विषय। बट हांगा आम्ही अर्जुनाले प्रति एक पटी ताणे प्रश्न निमगेताना आमकां अर्थ कोण घेवता की त्यामुळे स्पिरिच्युअलिटी खाली ब्लाइंडली फॉलो करची नाही। वी हॅव टू कॅन आस्क द क्वेश्चन ऑल्सो कसले आम्ही फॉलो करका कसले रीतीक आम्ही कसं रिझन आहे की तर ते आम्ही फॉलो करका म्हणून आम्ही अर्थ कोण घेवत। प्रश्न सुरेरीची सुर केला अर्जुनानं केदाना कृष्णा लागी ताणे शिष्य स्तेहम म्हणून हांव तुगे शिष्य जावन घेवन हे कर स्वीकार करी म्हणून सांगले नंतरची ही स्टार्ट ताणे क्वेश्चन निंगूचे सुरू केले। तशीच कितकी जण असताची स्पिरिच्युअलिटी फॉलो करण्यातील बरे असताची रिजेक्ट करता आशिल्ले त्यावेळी एक ब्लाइंड फेथ म्हणायची। बट ब्लाइंड फेथ केदाना आशेन जे आमगेल जीवनांत म्हणल्यार आम्ही केदाना एक स्पिरिच्युअलिटी एक आमगेल जीवनांत एक मुख्य ध्येय म्हणून घेवन अशी आशिल्ली त्यानं मात्र एक रिजेक्ट करते ब्लाइंडली फॉलो करतात। बट अर्जुनाक तसले एक शिष्य कृष्णाक मेळिल्लो आसा। तशींची कृष्ण एक्सपेक्ट करता आमकां प्रत्येकांतू स्पिरिच्युअली आम्ही एक आध्यात्मिक जीवन आमगेल जीवनांतू अडोळसून घेवका म्हणून त्या निमित्त आम्ही कसनय एक आमगेल आमचो प्रश्न उद्भव जाल्यार प्रश्न आमगेल मनांत आयले म्हण जाल्यार इट्स अ जेन्युइन प्रश्न आयले म्हण जाल्यार
वी कॅन सीकर जावन घेवन एक आमगेले गुरु लायक दवो आनी दवो आध्यात्मिक कोण आमगेले भाव भयण आसता की तांगे लेगीत निमगू वेता कित्याक म्हळ्यार प्रभुपादान तिन्नी अध्यायान सांगिल्लें आसा रिलीजन विदाउट फिलॉसॉफी इज अ सेंटिमेंट आमी चढाव जावन घेवन सेंटिमेंट जावन घेवन आसता अशी फॉलो करता म्हणून सांगिल्लें मी दवो ऑर इट इज कॉल्ड एज फॅनेटिझम और फिलॉसॉफी विदाउट रिलीजन इज अ मेंटल स्पेक्युलेशन आम्ही तत्वज्ञान गतना अशी ಒಟ್ಟು एक आमगेले रिलीजन फॉलो केल्लें म्हणून जाल्यार इट्स अ मेंटल स्पेक्युलेशन म्हणून श्रील प्रभुपादान सांगिल्लें आसा तन्निमित्त अर्जुनाले हे प्रश्न भारी महत्वपूर्ण तो एक सामान्य मनुष्य न्ही बट स्टील तागेले मना भितर आयिल्ले प्रश्न कृष्ण प्रतिपटी ताका उत्तर दिवचे पळयता कित्याक म्हळ्यार ह्या प्रश्न सांगिल्ले निमित्त ताणे प्रश्न निमगिल्ले निमित्त ताणे मस्त हाजे निमित्त कृष्णाले तागेले भितर आशिल्ले पुरा अर्थ करून घेवचे जाल्ले ते गूढ अर्थ जावन घेवन अर्थ आमकां करचे जाल्ले त्या निमित्त अर्जुना बरें तागेले नष्ट मोह जाल्ले मोह नष्ट जाल्ले ताका सांगता लास्ट अर्जुन नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसाद मयाच्युता स्थितोसी गत संदेह करिष्ये वचनम तवा म्हणून सांगता लास्ट अर्जुन सो हांगी अर्जुनान कशी तागेले एक तागेले भितर आशिल्ले एक मोह नष्ट जाले की तशीच आमगेल्यांत बरें जावका म्हणून जाल्यार कशी अर्जुनान एक सांगिल्ले एक रीती मार्गारी आमी बरें चलोवचे पडलो कित्याक म्हळ्यार अर्जुनाक तेन्ना आमी लेखचे पुरो अर्जुनाक डायरेक्ट जावन घेवन कृष्ण येद्राक आशिल्लो येद्राक पळोवच्याक ताका मेळता आशिल्लें येद्राकाची ताका तागेले प्रश्नाक उत्तर मेळता आशिल्लें सो आमकां खंय मेळटा हांगा आतां आमगेले त्या मनांत येवच्याक पुरो जाल्यार तिगे आमगेल्यांत आतां सांगिल्लें म्हणजे कसलें कृष्णान सांगिल्लें आसा एवं परंपरा प्राप्तम म्हणून सांगिल्लें आसा हे ज्ञान परंपरा दुखून येता म्हणून 4 अध्यायान सांगिल्लें आसा सो परंपरा दुखून आमी येयले तशिल्लें तशी आमगेले गुरुले दवो शिक्षा गुरुले दवो गॉड ब्रदराले दवो आमी हे प्रश्नाक उत्तर कसं आमगेले मनांत डाऊट येता तशिल्ले की कसं आमकां अर्थ करून घेवचे पळयल्यार आमगे लायफ बरें सक्सेस जाता त्या मात्र न्ही हे परंपरा दुखून खंयची परंपरा दुखून हे शास्त्रान सांगिल्लें म्हळ्यार 4 परंपरा एक कृष्णान दिल्लेले आसा ते कसं म्हळ्यार श्री परंपरा ब्रह्माले दुखून आयिल्ले तशेंच रुद्र संप्रदाय दवो आनी दवो कुमार संप्रदाय हे 4 संप्रदायांत आयिल्ले खंयची एक गुरुले कित्याक म्हळ्यार तांगेले ब्रह्म संप्रदायांत आमगेल्यांत महत्व जावन आशिल्लें म्हळ्यार माधवाचार्यान सांगिल्लें आमगेली फिलॉसॉफी आमगेले इस्कॉन फॉलो करता आशिल्ले ब्रह्म मध्व गौडीय संप्रदाय सो श्री संप्रदायांत रामानुजाचार्य आसाची तशी रुद्र संप्रदाय विष्णू स्वामी आसाची तशीच कुमार संप्रदायांत निंबार्क स्वामी आसाची ह्या पुरा परंपरा एक ऑथरायज्ड ऑथेंटिकेटेड कृष्णान दिलेलं आसा हे परंपरा दुखून आमी ज्ञान घेवेत कसले आमगेले शास्त्राचे ज्ञान घेवेत सो अर्जुन हांगा प्रश्न नेमगिता आसतना फर्स्ट श्लोकांत तत् किम तद ब्रह्मा किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा म्हणून सांगता आसा कृष्णाक एड्रेस करता आसा कसं म्हणून पुरुषोत्तमा म्हणून सांगता आसा आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदैवम किम उच्यते म्हणून सांगले पुरुषोत्तमा म्हणून सांगिल्लें आसा कृष्णाक पुरुषोत्तमा म्हळ्यार हांगा प्रभुपाद बरयता ए सुप्रीम पर्सन देवोत्तम परम पुरुषा म्हणून सांगता आमगेल्यांत देवोत्तम परम पुरुष तागेल वैरी आनी कोणी नाची ईश्वर परम कृष्ण सच आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण तोच कारण आशिल्लो तसल्याक ही इज अ पुरुषोत्तम तो तागेल फ्रेंड म्हणून आसल्याची कृष्णाले अर्जुनाक बट ताका एड्रेस करता आसा देवोत्तम परम पुरुषा म्हणून सांगता आसा कित्याक म्हळ्यार तागेले दुखून आयिल्ले एक ऑथॉरिटी एक नॉलेज ते डेफिनेटली
ताका आन्सर मेळता म्हणून गोत्त आशिल्लें त्या निमित्त कृष्ण सांगता तद्विद्धी प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया म्हणून 4 अध्यायांत वर सांगिल्लें आसा केदना आमी प्रश्न निमगे ताकी केदना तद्विद्धी प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया म्हळ्यार तदन मात्र उपदेशंती ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना ज्ञान मेळता म्हणून 4 अध्याय आमकां ऑलरेडी पळयला आसा सो पुरुषोत्तमालागी हे अर्जुन हे प्रश्न निमगिता आसा हांगा अर्जुन फर्स्ट आणि सेकंड श्लोकांतू 8 प्रश्न निमगिता आसा कसं म्हळ्यार किम तद ब्रह्मा ब्रह्मा म्हळ्यार ब्रह्मन किम तद ब्रह्मा म्हळ्यार ब्रह्मन म्हळ्यार कोण किम आध्यात्मम किम पुरुषोत्तम आदिभूतम किम प्रोक्तम आदिदैवम किम उच्यते म्हणून सांगितलं ब्रह्म म्हळ्यार कोण आध्यात्म म्हळ्यार कसले आदिभूतम म्हळ्यार कसले भूतम म्हळ्यार कसले आदिदैवम म्हळ्यार कसले म्हणून आणि कर्म म्हळ्यार कसले म्हणून हांगा 5 प्रश्न 2 मिनिटां सॉरी हरे कृष्ण सो हांगा अर्जुन निमगितास 5 क्वेश्चन फर्स्ट अध्याय फर्स्ट श्लोकान किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम किम प्रोक्तम आदिदैवम किम उच्यते म्हणून निमगिलास सो हांगा फर्स्ट क्वेश्चन कसं म्हळ्यार ब्रह्मन म्हळ्यार कसं म्हणून हांगा प्रश्न निमगितास अर्जुन ब्रह्मन म्हळ्यार आमगेले अंडरस्टँडिंग असं श्रीमद भागवतमांत वर सांगिल्लें आसा देवोत्तम परमो पुरुषाले साक्षात्कार पळोवंक जाल्यार 3 नमुने साक्षात्कार आसा एक ब्रह्मन परमात्मा आणि भगवान रियलायझेशन ब्रह्मन म्हळ्यार तागेले एफल्जन्स देवाल दिव्य तागेले लाइट्स म्हळ्यार उजवाड परमात्मा म्हळ्यार प्रत्येकल्याले जीव अंत भितर आशिल्लो परमात्मा जावन बशीन आशिल्लो आणि भगवान म्हळ्यार सच्चिदानंद जालेले तसले स्वरूप तागेले ते 3 नमुन्याचे साक्षात्कार देवोत्तम परम पुरुषाला आशिल्ले ते ब्रह्मन की त्या निमित्ता आसा और परब्रह्मन त्या म्हळ्यार परब्रह्मन की ब्रह्मन म्हणून अर्जुन हांगा निमित्त आसा त्या निमित्त कृष्ण हांव कित्याक म्हळ्यार हे फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक अर्जुनाल प्रश्न 3rd and 4th कृष्णान आन्सर दिलेला आसा 7 out of 8 क्वेश्चनांतू 7 क्वेश्चन कृष्णान 4th थंय दिलेला आसा आणि 5th क्वेश्चन कतोस्मी कसं प्रयाण काले 8th क्वेश्चन फुल अध्यायांतू कृष्णान आन्सर दिलेला आसा 24 श्लोकांत 28 श्लोकांत 24 श्लोक अर्जुन कडे आन्सर दिता आसा 24 श्लोक खाडी एकच प्रयाण काले म्हळ्यार आमी मरताना कसं जाता कसं येवच्या पुरो कसं जावच्या पुरो म्हणून कसं तांगेल गत येता म्हणून ते कृष्णान खंयची स्थिती आसताची म्हणून ताजे विशय दांगून कृष्णान विवरण दिलेलं असं त्यात ओनली 1 श्लोक 1 क्वेश्चन रेस्ट ऑफ द चॅप्टर बट हे 7 क्वेश्चन्स आस की हे कृष्णान 3rd and 4th श्लोकांतू आन्सर दिलेलं असं सो हांव हे खंयचे क्वेश्चन निमगे की ताजी वेरीची आय विल ट्राय टू आन्सर कृष्णान सांगेल म्हणजे तेची विवरण दिवचे पडयता आन्सर कृष्णान दिलेले ते विवरण दिवचे पडयता सो ब्रह्मन म्हळ्यार हांगा आतां सांगेल प्रकार अर्जुनाक डाऊट आशिल्ले परब्रह्मन की ब्रह्मन कसं नाही म्हणून इंडिव्हिज्युअल सोल की और ही इज कित्याक म्हळ्यार हे डाऊट अर्जुनाक कृष्णान सांगेले हाजे वयर येता आसा फुडल्या श्लोकांत अर्जुनान निमगेलेलो आसा सॉरी कृष्णान सांगेलें आसा ब्रह्मन आध्यात्म आदिदैव पुरा सांगेलें आसा ताजे वयर ताका डाऊट येता
सो अर्जुन निम्गित ब्रह्मन मळरी इंडिव्हिज्युअल सोल की और इट्स साक्षात्कार तीन साक्षात्कार आशिल्ले तीन रियलायझेशन आशिल्ले ब्रह्मन परब्रह्मन बट ब्रह्मन मळरी इंडिस्ट्रक्टेबल इंडिव्हिज्युअल सोल मळरी नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाका कृष्णान सांगितलं ब्रह्मन मळरी हांगा सेकंड चॅप्टरान सांगितलं आत्मा अक्षरदान आशिल्लें अक्षरदान अक्षरम जालें तशें क्षर म्हळ्यार एक क्षीण जातलें अक्षर म्हळ्यार विदाउट क्षीण दायनत आशिल्लें तसलें आत्मा नैनम चिंदंती शस्त्राणी म्हणून सेकंड चॅप्टरान सांगिल्लें तसलेची सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन जालें तसलें आत्मा म्हणून सांगता सो त्या मात्र न्ही आध्यात्म म्हळ्यार इट रेफर्स टू कित्या म्हळ्यार हे आध्यात्म म्हळ्यार बरें मस्तपटी माइंड अँड सोल अँड बॉडी मन आनी आत्म आनी देहक बरें हे शास्त्रांत सांगिल्लें आध्यात्म म्हणून सांगिल्लें बट हांगा सुटेबली ते कृष्णा अर्जुना निंगूच कसं म्हळ्यार हे स्थूल देह की सूक्ष्म देह आत्म जालेलें म्हणून आध्यात्म म्हणून तेदना कृष्ण सांगता आसा हे सबटल बॉडी म्हणून अर्जुनाक आन्सर दिता सो त्यानंतर थर्ड क्वेश्चन कसं नाही कृष्णाले अर्जुनाले म्हळ्यार कर्म म्हळ्यार हांगा आमी कसं नमुने काम करता की तन्निमित्त आमगेले नेक्स्ट हे भौतिक शरीर मेळटा आमकां ताजे वेरी आमगेले कसं नमुने काम केलेले वैरी ते ट्रांसमायग्रेशन जावन फ्रॉम वन मेटेरियल बॉडी टू अनदर मेटेरियल बॉडी आमकां मेळचें तसं कसं नमुने कसं ते म्हणून येता कर्म म्हणून त्या निमित्त इट इज वेदर इट्स अ स्पिरिच्युअल ऍक्टिव्हिटी ऑर इट्स अ मेटेरियल ऍक्टिव्हिटी म्हणून अर्जुनाल्या मनांत आसता कित्याक म्हळ्यार ऑर फ्रुटिव्ह ऍक्टिव्हिटी स्पिरिच्युअल ऍक्टिव्हिटी म्हळ्यार आध्यात्मिक आमगेले कार्य करचें आशिल्लें की जावं आमगेले इंद्रिय तृप्ती खातीर कार्य करचें आशिल्लें के सेम म्हणून अर्जुनाक प्रश्न आसता कृष्ण सांगता तेन्ना कित्याक म्हळ्यार अर्जुनाल मनांत तांणी कितें आसता डाउट कित्याक म्हळ्यार स्पिरिच्युअल ऍक्टिव्हिटी अँड मेटेरियल ऍक्टिव्हिटी म्हळ्यार फ्रुटिव्ह ऍक्टिव्हिटी एक जालें म्हणून जालें एकच म्हणून जाल्यार हांव कसले युद्ध करता म्हणून एकच म्हणून जालें बट इफ इट इज अ डिफरंट देन वाय शूड आय फायट ऑल्सो सो अर्जुनाल मत्यांतू ते आसता प्रश्न बट कृष्ण हांगा क्लियरली सांगता कसं म्हळ्यार इट इज अन स्पिरिच्युअल ऍक्टिव्हिटी कर्म करता म्हळ्यार निष्काम कर्म वर्क इन अ डिवोशन दॅट इज कर्म म्हणून अर्जुनाक अंतो थर्ड श्लोकांतो कृष्ण सांगता सो कर्म म्हळ्यार थर्ड पार्टाचे अर्जुनाक उत्तर हांगा थर्ड श्लोकांतू मेळटा सो फोर्थ क्वेश्चन कसं म्हळ्यार आदिभूतम म्हळ्यार प्रभुपादान सांगिल्लें आदिभूतम म्हळ्यार मेटेरियल मॅनिफेस्टेशन म्हळ्यार प्रकृती प्रकृती विषय जावन कसं म्हणून अर्जुना निमगिता प्रकृती म्हळ्यार कॉन्स्टंटली चेंज जातलें तसलें क्षर म्हळ्यार क्षीण जाता आशिल्लें हे मेटेरियल मॅनिफेस्टेशन ऑर इट्स एन इवन आमगेल देह जाल्यार बरें एक मेटेरियल मॅनिफेस्टेशन इट्स हे कसं म्हळ्यार 24 एलिमेंट्स अदकून जालेले आसा तशे प्रकार आमगेले 5 सेंसरी ऑर्गन्स 5 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय and 5 कसने sense objects that is 15 plus आणि 5 4 कसने all earth water ether fire and air 5 so this almost 24 elements adukunu amgel jeev deha dalel bare it is adibhutam it's an akshara but it nash davna tashilne tasale म्हणून कृष्णाना अर्जुनाक हे उत्तर दिलेलं असं so fifth question कसं येता म्हळ्यार अर्जुनाला आदिदैवम म्हळ्यार
आदि दैवम म्हळ्यार इट इन कसं म्हणून घेता आसा इट्स अ डेमिगॉड्स. प्रभुपाद आन्सर दिता आसा आन्सर ट्रान्सलेशन दिता आसा जी डेमिगॉड्स म्हणून देवता आसा म्हणून. देवता मात्र न्ही, इट इज भगवंताले या प्रत्येक सृष्टींत आशिल्लें प्रत्येक कसं म्हणजे प्लॅनेटरी सिस्टम्स जावं प्लॅनेट्स जावं विराट रूप अस्की पुरुषा दॅट इज आदि दैवम म्हणून न्हू प्रभुपादान आन्सर दिलेलो आसा का नेक्स्ट श्लोकांत. सो नेक्स्ट महत्व येता आशिल्लें आदि यज्ञ आनी खतम देहेस्मिन. ते सेकंड श्लोकांत दोन प्रश्न येतात आणि मेन महत्व झालेलं आदि यज्ञम आणि देहेस्मिन. अँड that is almost 6th and 7th question. आदि यज्ञम म्हळ्यार कसं न्ही म्हणून भगवंतालेगी अर्जुन निमगे तास आदि यज्ञ म्हण आमगेले चढावता न्हू मनावचे ओम स्वाहा म्हणून सांगिल्ले म्हळ्यार यज्ञ करता आसले म्हणून आसता. बट कृष्ण आता गेले अर्जुनान मत्यावरच एम असता कित्याक म्हळ्यार हे यज्ञाचे सॅक्रिफायस कोणाक आहुती दिता की ते चढाव जावन कोणा वच्चे इंद्राक वच्चे. सो आदि यज्ञ म्हळ्यार इंद्र की और देवोत्तम परम पुरुष म्हणून अर्जुनान मत्यांत आसता कोण तूं म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमगेले सगळेची शास्त्रांत सांगिल्ले प्रकार कृष्ण म्हणून खंय एक देवोत्तम परम पुरुष म्हणून सांगिल्ले एक भारी विषय त्यांचे कर्मकांडा विषय आणतो सेक्शन आणतो पळयल्यारी यज्ञाचे अधिपती कोण म्हळ्यार चढाव जावन इंद्र जावन घेवन आसता. बट नॉट देव कर्मकांडांत केन्नाची कृष्णाल विषय जावन घेवन येना. कित्याक म्हळ्यार कर्मकांडांत कसं जाता म्हळ्यार आमी कसं एक्सपेक्ट करून घेवन हें दिता की देवताक तेन्ना इन रिटर्न वी आर एक्सपेक्टिंग समथींग. आतां यज्ञ करता की तेन्ना इन रिटर्न वी आर एक्सपेक्टिंग समथींग. वेरएज यज्ञ पुरुष एक्चुअली मेन विष्णूची इकडे एट लास्ट कोणा वच्ची म्हळ्यार विष्णुकाची. ते डौटारी तान निमित्त आदि यज्ञ म्हळ्यार कोण म्हणून अर्जुन कृष्णाने घेता इंद्र की विष्णू म्हणून. तान निमित्त इज विष्णू कृष्णा इज द chief among the all the demigods, so including Brahma, Shiva, Shapuro, Indra, Shapuro, who are all administrative devatas. But Krishna, he is the supreme yajna purusha म्हणून हांगा अर्जुनाक कृष्णान सांगिल्लें आसा 4th श्लोकांत. त्यानंतर आनी देहेस्मिन म्हळ्यार या आदि यज्ञ अनेक विषय सांगचे आशिल्ले. यज्ञ आमगेले देहा भितर बरे परमात्मा जावन घेवन कृष्ण देहा भितर सांगिल्लो हृदया भितर परमात्मा जावन घेवन प्रत्येक जीवान तूं आस सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो म्हणून सर्वात तो कसं म्हणता जीवा भितरी हृदया भितरी हांव आस म्हणून सांगता आस. 15 श्लोकान मुखार सुन येता ते सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तस प्रतिज्ञान अपवनंच. प्रत्येकल्याक हृदयान भितर आसून घेवन हांव ज्ञान आनी उडगास नाश करचे वरे हांवेची म्हणून कृष्ण सांगता. सो प्रत्येक देहांत भितरी हृदयांत भितरी कृष्णास म्हण जाल्यार इज यज्ञ पुरुष वरे आमगेले देहांत भितर आमी कसनय एक आमी हार सेवन केल्यार वरे कोणाक फर्स्ट वचचे ते इट इज गोज टू द परमात्माक आमी ते आमगेले हृदया भितर आशिल्ले निमित्त ही इज द वन आदि यज्ञ म्हणून अंडरस्टँड करता. कित्याक म्हळ्यार ही इज द एन्जॉयर, ही इज द भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम. कृष्णान सांगिल्लें 5th अध्यायांत भोक्ताराम हांव प्रत्येक जीवान भितर आसल्यारीची आय एम द एन्जॉयर. आमी लेखताचे कसं न्ही आय एम द एन्जॉयर बट दॅट इज अ मेटेरियलिस्टिक अंडरस्टँडिंग आमगेले इंद्रियाचे तृप्तीक म्हण. बट एक्चुअली भोक्तारा कोण ही इज द वन हू इज द Adi Yajna, who has presented in our each one heart as an Paramatma. So
सो देहेस्मिन म्हळ्यार प्रत्येक जिवा भितर आशिल्ले कोण म्हळ्यार परमात्मा जावन घेवन कृष्ण अंत अस म्हणून घेवन आमी अर्थ करून घेवया. सो हांगा सेकंड श्लोकांतू आदि यज्ञम कथम गोत्रम देहेस्मिन मधुसूदना प्रयाण काले च कथम न्ययोस्मि नियतात्मभि म्हणून सांगितलं असं. At the time of how can I those engage in devotional service you at the time of death. So हंगा आजी पुढे एक मधुसूदना म्हणून वरे कृष्णाक ऍड्रेस करता असता. आजी फर्स्ट श्लोकांत कसं म्हणता असतो पुरुषोत्तम, सेकंड श्लोकांत मधुसूदना म्हणून हे पूर डाऊट अर्जुनाक येता कित्याक म्हळ्यार मधुसूदना म्हळ्यार कृष्णान कैटब आणि मधु डेमोनाक हाणे मारलेले कृष्णान. कित्याक म्हळ्यार मधु आणि कैटबा हांनी देवालेची एक अंश जावन तांगेले ह्या जावन आसलेली तांणी कसं करताची म्हळ्यार ब्रह्माला दुखून तांणी तांगेले आशिल्ले ए वेद आसा पुरा स्टोर करता हृदयांत आशिल्ले ब्रह्माले आशिल्ले वेद चोरून व्हरताची. चोरून व्हरून घेवन निप्पून दवरताची. तेन्ना ब्रह्म देवाल्या कृष्णाला मागून घेवन ते मागता. तेन्ना कृष्ण येवन घेवन हे मधु आणि कैटबा राक्षसाक मान घेवन ते वेद कसं नसकी 4 वेद असकी त्याने पास हाण घेवन ब्रह्माला दिता, ब्रह्माक हृदयान दिता. कित्याक म्हळ्यार आमकां हे अंडरस्टँड करूंक कश्ट जाता. उदाहरण रितीन पळोवचें म्हळ्यार इट इज आतां पुरा आमी भगवद गीता पुरा भागवतम आनी पुरा पळयल्यार बरोवन आसा, रिटन स्क्रिप्चर आसाची. बट फुडें इट इज एकल्याले लोकून एकल्याले स्मृती दवो श्रुतीन तूं आसता आशिल्लें तांगेले सांगून घेवन दवो तांणी मनांत आसून घेवन आसता आशिल्लें. त्या निमित्त हे स्टोल केलेले तांगेले देखून चोरी केल्ले म्हणटाना आमी आतां उदाहरण पळयलें आमकां पळयत जाल्यार सादारणची हॅकर्स कंप्युटरांत पुरा मस्त नॉलेज हे आसता, डेटा स्टोरेज आसता. कितकी जण हॅकर्स कोणाक कळनशी हॅक करताची, मोबायलाची डेटा स्टोर करताची, लॅपटॉप डेटा स्टील चोरी करताची. तशींची मधु आणि कैटब म्हळ्याची बऱ्याची ब्रह्माला दुखून आशिल्लें तसलें एक नॉलेज आस की हे वेद आसा 4 चतुर्वेद हे पुरा तांणी चोरी केल्ले. तेन्ना कृष्णान येवन घेवन ते तांकां मान घेवन मधु आणि कैटबाक मान घेवन ते ज्ञान कसं नस की वापास हाण घेवन ब्रह्माला दिल्लेलें आसा. त्या निमित्त हांगा अर्जुन सांगता मधुसूदना मिगेल आशिल्लें हे 8 नमुने प्रश्नाचे हे संशय कसन मिगेले आशिल्ले हे विशय अर्थ जायन आशिल्ले तूं म्हाका सॉल्व करी म्हणून सांगता अर्जुन कृष्णाक. त्या निमित्त मधुसूदना म्हणून सांगता. सो हे कित्याक म्हणून सांगल्यार अर्जुन प्रश्न येता म्हळ्यार 7th अध्याय नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट आणतो लास्ट दोन्ही श्लोक कृष्णान सांगितलं असं आदिदैवम एक मिनिट जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम आध्यात्मम कर्म चाकिलम म्हणून सांगितलं असं. हांगा मरणा कालारी मोक्ष लिबरेशन कशी मेळटा आश्रय म्हणून घेवन एक निमगेलेलं आसा ब्रह्मन आणि आध्यात्म आदिदैवम आणि आदियज्ञ म्हणून घेवन हे आदिभूतम हे 5 प्रश्न 5 सांगितलं आसा. प्रयाण कालीन कसं जाता म्हणून घेवन सांगितलं आसा कृष्णान. त्या निमित्त हे डाऊट अर्जुनाक आयिल्ले निमित्त अर्जुनान इमिडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्णाले निमगेले फर्स्ट आणि सेकंड श्लोकांत. कित्याक म्हळ्यार डाऊट क्लियर जायन अशी आमी जस्ट फॉलो केलें म्हणून जाल्यार इट इज लायक ए ब्लायंड फेथ जाता. त्या निमित्त ब्लायंड जावन घेवन आमी ब्लायंड फेथ जावन घेवन आमी केन्ना फॉलो करूं आध्यात्मिक वताना. आता तो ब्रह्म जिज्ञासा म्हणून सांगता येयला आसा. त्या निमित्त आमी प्रति एक कसं डाऊट येता की कशी आमगेले आतां सांगिल्ले प्रकार परंपरांत आयिल्ले तशिल्ले खंयचे एक खांत दखून आमी हे डाऊट आमी क्लियर करता जाता. त्या निमित्त लास्ट क्वेश्चन
हांगा अर्जुन निमित्त प्रयाण काले म्हणून निमित्त प्रयाण काले म्हळ्यार मर्च वेळाक प्रयाण काले at the time of death कालेच कथम कद how ज्ञेयोस्मि you can be known नियतात्मभि by a self controlled person म्हळ्यार कोण सेल्फ कंट्रोल ताणे आध्यात्मिक जीवनांतू ताणे तेगेल मस्त वर्ष ताणे जीवन काढला आध्यात्मिक जीवनांतू ताणे प्रयाण कालांतू म्हळ्यार एंड ऑफ हिज लाईफ हाऊ कॅन यू रिमेंबर the Lord, how can you be known म्हणून निमित्त आसा ज्ञेयोस्मि म्हणून निमित्त आसा अर्जुनाक तांतू प्रभुपादान मेन जावन नांगू एक उदाहरण हें दिलेलें आसा हांगेले कुलशेखर आळवाले परपटांतू तांणी दिलेलें आसा कित्याक म्हळ्यार हांगा कुलशेखर आळवा इज वन ऑफ द आळवास 12 आळवास in South India. तांणी कृष्णान ह्या भूलोकांत आयिल्ले तशी तांगेले परफनेलिया कृष्णाले शंख चक्र गदा पद्म पुरा प्रत्येक वरे अवतार घेतिले असके तां निमित्त कुलशेखर आळवा म्हळ्यार कौस्तुभमणी भगवंताले हृदयांत आशिल्ले तसले कौस्तुभमणी वरे एक ह्या भुंयचंत वरे देव म्हळ्यार ते हें पुरा सोण घेवन ते वैकुंठान सोण घेवन हांगा येयले हांगा तागेले परफनेलिया सोण घेवन भूलोकांत आयलो तेदना तांणी वरे एक अवतार आळवास हें पुरा अवतार घेवन हांगा येयले तांतू कुलशेखर आळवाले सांगिल्ले कशें मुकुंदमाला स्तोत्रांचे विवरण प्रभुपादान हें परपटांत दिलेलें आसा कसं सांगता म्हळ्यार कशी एक स्वान म्हळ्यार हंसाक कसं न्ही म्हळ्यार केदारनाथ ते हंस उदकांतूची भोंवता आसता ताका हंसाक एक कमला फूल पळयल्यार भारी कुशके कमला फुलाचे ताजे एक देंट ताचे हें म्हणटालो स्टेम वचून घेवन कमला फुला भितर वच कितें ताण कसं करता म्हळ्यार ते चोंच भितर घालून घेवन कमला फुलाक लास्ट एंडा वचून घेवन हें करचें तशीची कुलशेखर आळवट सांगता कसं म्हळ्यार मिगेल वरे एक इच्छे कसं म्हळ्यार तुगेले पाद मिगेल आत्तर ध्येय सम आसतना हांव शक्तियुत जावन आसतना गट्टी जावन आसतना हांव हें जल्मान तूं हें मिगेल ध्येय समस्थितीर आसतना तुगेल पादाचे मगेल आश्रय मेळका नाजाल्यार मगेले एक मरणा कालार कसं जाता आस म्हळ्यार हे कफ वात पित्त हे मगेले कंठांतू कंठावरोधन वधू स्मरणं कुतस्ते म्हणून सांगलें कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंजरात्मा अद्वैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणा प्रयाण समये कपवात पित्तै कंठावरोधन विदु स्मरणं कुतस्ते म्हणून कुलशेखर आळवट सांगता असं कंठावरोधन विदु स्मरणं कुतस्ते कशी मिगेल्या हे मरणा कालारी कफ वात आणि पित्त कफ म्हळ्यार कफ अँड वात एअर अँड पित्त म्हळ्यार बायल हे तिन्नीची गळ्यांतू सिरकून कंठावरोधन तेदना गळ्या सिरकल म्हणून जाल्यार कंठावरोधन विदु स्मरणं कुतस्ते मगे तुगेल मिगेल मनांतू तू कशें चान्स आसता त्या निमित्त आतां हांव शक्तियुत आसतना जरा जाले नंतर आमगेल ओल्ड एज जाल्या नंतर ह्या बारीक प्रत्येकल्याक प्रॉब्लेम म्हणटात प्रायरी बट कोण यंग एजार गेल्ली की तांकां कसं जाता आसता म्हळ्यार तो कोण भक्तींत आसता की केदारन शक्तियुत आसता की केदारन भक्ती करता आसता की तेदाना कृष्णाले ध्यान दिवन घेवन ध्यान करचे दत्ता म्हणून कुलशेखर आळवट सांगता आसता मुकुंदमाला श्लोकांतू कित्याक म्हळ्यार हे प्रॅक्टिकल क्वेश्चन कुलशेखर आळवट प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी कुलशेखर आळवार भगवंताले दाखयता आसत हे प्रभुपाद तांगेले एक मूड हे श्लोकाचे सेकंड
सेकंड टेक्स्ट आणतो सेकंड श्लोक आणतो सांगेले कित्या म्हळ्यार आमी कितलेची विंगड योगाभ्यास करची खंयचेच करे कडेरी कसं जात म्हळ्यार स्वधर्म वरेरीची हे करची बट एट लास्ट कसं ने भगवंताले नाम मात्र नारायणी स्मृती अंते नारायण स्मृती हे मात असल्या मात्र आमगेले लाईफ सक्सेस ना म्हणल्यार आमगेले लाईफ अनेके हे जन्म मृत्यू जरा व्याधींतू असता ना म्हणजे अनेक विंगड देह म्हणता 84 lakhs स्पीसीस आणतो आणि कचकी आमगेले कर्मा वयर जाऊ आमगेले एट द एंड ऑफ अवर लाईफ व्हॉट वी आर थिंकिंग ताजवेरी आमका विंगड लाईफ मिळता तेची प्रत्येक विषयांत आम्ही भगवंताले उसरांतो आमगेले ध्यान अस म्हणून जाल्यार आमगेले लाईफ एंड दत्ता असता म्हण प्रयाण खाली दत्ता असताना तशी प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तो असल्यारीची प्रभुपाद हांगा बरयता सच कसं म्हळ्यार हे मुकुंदमाला स्तोत्र बुकांतू प्रभुपादाला सेम श्लोकांतू तांणी ईशोपनिषदाचे 12 श्लोकाचे विवरण दिता सची ईशोपनिषदाचे तांतू ईशोपनिषदात ते कसं येता म्हळ्यार ते ह्या श्लोकांतू विवरणांतू कसं म्हळ्यार आमी इतले वर्ष आमी जीवन भक्तींतू मार्गांतू हे केला मरण कालार वरेर आमका भगवंताला नाव यान जाल्यार मनांतू कसं जाता म्हणजे प्रत्येक लायक प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी आसल्या पुरो तेदना प्रभुपादान त्यांतू विवरण दिला कसं म्हळ्यार ईशोपनिषदाचे श्लोकाचे खंयचे श्लोक म्हण म्हाका कुडगास येताना 11th or 12th सो ते 11th or 12th श्लोकांत ईशोपनिषदांत सांगता कसं म्हळ्यार हे जन्मांतू आमी इतले भगवंताले आमी सेव केल्या तेदन हे देह वरे एक भौतिक देह आमगेले देहांतू देह सोडल्या नंतर आम्ही देह लासिताची इट बिकम्स ऍश सो कृष्णाक ते रिक्वेस्ट करता तांतू खतम कांट रिमेंबर सो कसं म्हळ्यार कृष्णाक रिमेंबर करता म्हळ्यार हांव इतले वर्स तुगेले सेव केलेले आसा ता निमित्त एट द एंड ऑफ माय लाईफ प्लीज रिमेंबर मी म्हणून कृष्णाक ते सांगता ता निमित्त कोण भगवंताले उडगास करता की तागेल जन्म पूर्ती ता निमित्त तक्का भगवंत वरे ते तक्का लास्ट मोमेंटा वरे तक्का उडगास दिवेत तागेलो म्हळ्यार एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पराम पुंसा अंते नारायण स्मृतीचे ते उडगासो भगवंत ताका स्मृती दिता कशी तो प्रत्येक जीवांत भितरी तो हृदयांत भितरी बैसून आसा हॅज एन विटनेस तकोत आसा आमी इतले वर्स 10 वर्स की 25 वर्स की 5 वर्स की 1 वर्स की कितला आमी सेव केला म्हणून ताका आमगेल्या हृदया भितर परमात्मा जावन घेवन बसून आसता तो ही इज यज्ञपती सो आदि यज्ञ तो ही इज नोस आमगेल्या हृदया भितर कशें चलता आसा म्हणून आमकां प्रत्येक विटनेस जावन आसता निमित्त आमी अंतकालांत वरे भगवंताले उडगास आमगेल्या ह्या निमित्त खंयचे कफ वात पित्ता निमित्त आमकां समय प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्ता निमित्त आमकां भगवंताले उडगास येन जाल्यार भगवंत आमकां ते उडगास दिवेत खंय म्हणून सांगिल्लें आसा कित्याक म्हळ्यार हे ते प्रभुपादान मुकुंदमाला स्तोत्रांत बरयल्लें आसा ता निमित्त हे प्रॅक्टीस आमी हे खंयचे भगवंतान नांव घेवचें हरेर नाम ही केवलम म्हणून हे विंगड कसं ना कलो नास्तेव गतिरन्यता म्हणून तांतू आमकां दृढ जालेले एक विश्वास आसता तेदन मात्र आमगेले हे भक्तींतू आमगेले आध्यात्मिक जीवनांतू आमी एक स्टेप बाय स्टेप मुखासून वचचे जाता ना म्हणून जाल्यार आमगेले कशी आतां अर्जुनान ताका प्रश्न उद्भव जाल्ले तेदन उद्भव जाले करून ताणें इमिडिएटली कृष्णाले ताणें
ताजे सोल्युशन कित्याक म्हळ्यार आध्यात्मिक प्रश्न येता कसं एक भौतिक प्रश्न नाही. सो आध्यात्मिक प्रश्नाचे ते उत्तर घेवचे पडले. इट्स ऑल्सो हे डिवोशनल सर्विस. सो हे प्रश्नाक उत्तर आम्ही घेता आसतना आमगेले आम्ही आता तो ब्रह्म जिज्ञासा म्हणटाची आमगेले ब्रह्म जिज्ञासा आसपळे आम्ही कसले जन्म आयलीची आम्ही या जन्म आयल्या नंतर भौतिक जन्मांत आमगेले ध्येय मेळ्ळ्या नंतर आम्ही मनुष्य जन्मा मेळ्ळ्या नंतर आम्ही कसं काम करका आमगेले कसन ध्येय आसका म्हणून अर्थ कोण घेतल्या रे तेदना आमकां हे उत्तर पुरा आमकां स्लोली कृष्ण आमगेले हृदयान भितर आसा. त्या निमित्त ताका दावकत आशिल्ले गुरु ताका दावकत आशिल्ले आध्यात्मिक आमकां नॉलेज आमकां भगवंत दिता. त्या निमित्त हे मेन जावन भगवंताले नामस्मरण आम्ही नामस्मरण करता आसता. नाम म्हणून जाल्यार कसं जाता म्हळ्यार इतिश आमगेले हे भौतिक देहांतू आम्ही इन्वॉल्व जाता म्हणून जाल्यार आमकां हे मनुष्य जन्म मेळ्ळेले आशिल्ले एक वेस्ट जाता. तन्निमित्त सांगिल्लें आसा कली संतर्पण उपनिषदांतू इति षोडशक नामनाम कली कल्मश नाशनम नात्त परतरोपायम सर्व वेदेषु दृश्यते म्हणून सांगिल्लें आसा. सर्व वेदांतू पळोवन येवन पुरा वेदाचे एक अर्थ कोण घेतल्या नंतर कसं नाही तांकां कन्क्लूजन कसं येईल म्हळ्यार इति षोडशक नामनाम कली कल्मश नाशनम नात्त परतरोपायम ते खंयचे आमकां उपाय नाशिल्ले खंयचे आशिल्ले भगवंताल नाम खंयचे इति षोडशक म्हळ्यार 16 सिलेबस नेम्स. व्हॉट इज दॅट वन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे षोडशक नाम हे भगवंताले नाम आमकां कली कल्मश आशिल्ले आमगेले मना भितर कसं हे भौतिक इच्छेस की त्या पुरा वचूंक येवन त्या निमित्त आमकां कसं जाता देर इज नो अदर वे टू सर्व हे पुरा वेद अर्थ करून घेतल्या नंतर हे अर्थ करून घेवचे जाल्ले कसं म्हळ्यार भगवंताले नाव मात्र घेवचे जाता म्हणून. सो हे आदि दैव आदि यज्ञ आणि आध्यात्म हे तिनी अर्जुनान निमगेलें तसले प्रश्नाक सुपर सोल जावन भगवंत बशीन आशिल्लो त्या निमित्त हे तिनी मेन कसने विषय हे परफेक्शन दिता आमकां आमगेले आदि दैव म्हळ्यार कोण म्हणून अर्थ करून घेवचे निमित्त आदि यज्ञ म्हळ्यार कोण म्हणून अर्थ करून घेवचे निमित्त आणि आध्यात्म म्हळ्यार कसं नाही आमगेले एटर्नल नेचर कसं नाही म्हणून अर्थ करून घेवचे निमित्त तो प्रयाण खाली म्हणून आमगेले एट द एंड आमगेले एंड ऑफ अवर लायफ आमगेले परफेक्शन जावका म्हणून जाल्यार हे अर्थ करून घेतले आमगेले लाईफ एक सक्सेसफुल जाता एक परिपूर्ण जाता जावं सिद्धी जाता म्हणून अर्थ करून घेवता. निमित्त कलोर्देशे निदेराजन हस्ती एको महागुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम्रजे म्हणून शास्त्रां सांगिल्लें आसा भागवतां मानतो. सो भगवंताल नाम मात्र इतले हे जगत्यांतू आमगेले निदेश कलेर दोष निदेराजन इतकी एक दोष असता बट हस्ती एको महागुणा भगवंताल एक नाव मात्र आम्ही घेतलं म्हणून जाल्यार आणि आध्यात्मिकांतू आम्ही उन्नती जावका म्हणून जाल्यार भगवद्गीता भागवतम आम्ही अर्थ करून घेवन वाचूंक घेवन अर्थ करून घेतलं म्हणून जाल्यार आमगेले लाईफ कित्याक म्हळ्यार आजे 28 श्लोकांतू टोटल 8th चॅप्टरांतू 24 श्लोक भगवंतान खाली प्रयाण खालीचे विषय जावन सांगिल्लो फुल्ल आणि विंगडकांचे विषय सांगिल्लो हे 7 खंयचे प्रश्न भगवंतान खाली 2 श्लोका भितर कंप्लीट केले. आमगेले खाली केदारनाथ चढाव जावन घेवन आमगेले येवचे म्हळ्यार आमगेले चढाव जावन घेवन एट द एंड ऑफ अवर लायफ आमगेले अंत्य जावन घेवन that is will decide whether we are taking the birth in the human form or any other form or we will go to our eternal spiritual world. That is depends on the kali. That भगवंतान विवरण जावन घेवन 5th श्लोकांतून 28th श्लोकांत सांगिल्लें आसा. सो ह्या विवरण आयचे हाजे निमित्त अर्थ करून घेवता. जस्ट बिफोर कन्क्लूजन
बघ एक जस्ट अगेन रिकॅप करता. सो अर्जुनानं 8 क्वेश्चन निमगेले असं तंतु फर्स्ट ब्रह्मन म्हळ्या कसने, आध्यात्म म्हळ्या कसने, कर्म म्हळ्या कसने, आदिभूत म्हळ्या कसने, कडेरी आदिदैव म्हळ्या कसने. ह्या पुराज्य आम्ही एक सांसांची अर्थ कोण घेवचे पळयला असा. तदनंतर आदि यज्ञ आणि देहेस्मिन म्हळ्यार ह्या देहा भितर कोण आशिल्ले म्हणून देहा भितर कोण आसा म्हणून भगवंताला अर्जुन निमगेता. तन्निमित्त लास्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन इज प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोस्मि नियतात्मभि म्हणून अर्जुनानं 8th क्वेश्चन निमगेलेलं असं. त्या पुरा 5th श्लोकातून भगवंतानं हाजी विवरण दिलेलं असं. सो नेक्स्ट क्लास आणतो ह्या विषय जाऊन आम्ही पळवूया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मिगेल कंचे एक चूक असल्या रे क्षम करा म्हणून प्रत्येकाला मागून घेणं मिगेला एंड करता. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण प्रभुजी. कोणाके कसले क्वेश्चन जाव कसले निमगोचस की हरे कृष्णा प्रभू. हा मथुरा माताजी मस्त छान पण तुम्ही एक्सप्लेन केले. म्हाका केन्नाय जो एक डाऊट येवचे. आता तुम्ही सकड संप्रदाय सांगले, रुद्र संप्रदाय आणि कुमार संप्रदाय खंयची एरिया स्प्रेड जावन आसा? रुद्र संप्रदायाचे माताजी इट इज एक्चुअली विष्णु स्वामी और आताची चड एक ह्या नाची म्हणताची ताजे संप्रदायाचे चड नाची. कुमार संप्रदायाचे निंबार्क आचार्य तांगेले मेन गुरु निंबार्क आचार्य. सो निंबार्क आचार्य इट इज समवेअर नियर नॉर्थ अंतु म्हणताची. आय एम नॉट शुअर अबाउट दॅट क्लियर. पंढरापूर ते डिवोटीस तानी कुमार संप्रदाय येतावे ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ನಾರ್ತ್ ಕವಚನೆ ದವರ್ತೆ. ओके ओके. बट साधारण आता वैष्णव संप्रदाय एक ब्रह्मगौडी हांग बेंगॉल, मध्व संप्रदाय सौथ, रामानुजाचार्य सौथ, श्री संप्रदाय हे म्हाका रुद्र आणि कुमार संप्रदाय खंय आस म्हणून कोत नाशिल्ले. ओके. अनेक प्रभू एक क्वेश्चन म्हाका काली एकलेन हांगा निमगिलन कसं म्हणा रे. आता तुम्ही सांगले भोक्ताराम येत बसा. आता ती म्हण की कोण की एक सांगला की गुरु ना वाट्या वेळार नॉन व्हेज समितीची जेवण कसं आम्ही जेवताची ते कृष्णूची एन्जॉय करता म्हणून म्हणली. मग हांव सांगले ते जायना म्हणून सांगल्या. तुम्ही हाका या कशी आन्सर दिताची? माताजी 15:14 हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त्य पचाम्यं चतुर्विधम. 15:14. तो कृष्ण सांगता सांगा हम वैश्वानरो भूत्वा म्हणून सांगितलं असं. हांव जीर्ण करतले पोटा भितरी वैश्वानरो म्हणेल तसले अग्नी मिगेले आमगे पोटा भितर आस म्हणून 15th श्लोकान 15:14 सो मेनली हांव सांगचेशें म्हळ्यार इट्स माय पर्सनल ओपिनियन. आय विल से इफ यू आमी पळोवचे गेल्यार हांगा आमचे गेले बेसलेंच म्हूण लागता आसा पोर जाण. सो आमची गेल्यान तो कोणीची नॉन व्हेज खायनाची एक हेळावता आमगेल फुडले आमगेल बापम्माल पळयल्यार हांव सांगता मिगेल बापम्मा अम्मा कोणी खायनाशिल्ली. हांव सांगता हांवूय खायना. सो सांद देखून हांव खायनी. सो आमगेल अंतू ना. आमगेले हे पळोवचे असल्यार हे खंयचे वेदिक ट्रेडिशनांत पळयल्यार केदारना हे इस्लामिक इरा स्टार्ट जाल्ले केदारना हे मुगल्स अटॅक जाले तेदो वर ते फूड पळयल्यार आमगे हिंदू कल्चरांतू आमगे सनातन धर्मांतू एक नॉन व्हेज खावता तसले एक वेदिक कॉन्सेप्टांत नाशिल्ले. कित्याक म्हळ्यार वी हॅव टू नॉट ओन्ली नॉन व्हेजिटेरियन इवन
लोसोणनी पियावपाक तसले आमगेले आता जाल्यार पळयले आमगेले ब्राह्मण्स अंतू भटमामू कोणी पुरोहितू देवाल पूजा करता आशिल्ले देवाले अंतू ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂತ ಖಾಯನತ್ತಾನೆ ಅತ್ತದಲ್ಲರಿ ಖಾಯನಾಚಿ ತುಮಿ ಪಳೆಲರಿ ಲೋಸೋವಾನಿ ಪಿಯಾವ್ ಖಾಯನಾಚಿ करेक्ट जावन आशिल्ली बट माम कसं सांगचे आस म्हळ्यार हे वेदिक ट्रेडिशन ब्रेक जाल्ले हे आयिल्ले नंतर इन्वेडर्स आयिल्ले नंतर तदनंतर इट हॅज कम टू अदर लेवल ऑल्सो वी यूज टू ईट द ऑनियन अँड गार्लिक कसं लेक म्हळ्यार एक मेडिकल हे दिवंक घेवन एक्सप्लेनेशन दिवंक घेवन बट ते कसं लेक म्हूण सांगल्यार आमगेले एक रजोगुण सत्वगुण आणि तमोगुण हे इतलं खाल्ल्यार आमकां खंयचे आहार पदार्थ भगवंतान सांगिल्ले आसा नेक्स्ट चॅप्टरान सांगतानी द फूड इन द मोड ऑफ गुडनेस फूड इन द मोड ऑफ पैशन मोड इन द मोड ऑफ इग्नोरेन्स नॉन वेजिटेरियन और इवन द पियावनलोसोनु it is either it's in a mode of good passion or mode of ignorance आम्ही केदारनाथची आध्यात्मिक उन्नती जावका म्हणून जाल्यारीची आम्ही वी हॅव टू बी इन द एटलीस्ट इन द मोड ऑफ सत्वगुणांत आसता ह्या सत्वगुणांत आस म्हणून जाल्यार मात्र आमकां हे ज्ञान मेळचें साध्य आसा ते कोण तमोगुणांत आस की रजोगुणांत आस की तांकां हे ज्ञान भारी कश्ट त्या निमित्त कोण आहार सेवनांत बरे आम्ही रेग्युलेशन स्टेप्युलेटरी रेग्युलेशन करता की निद्रांत बरें रेग्युलेशन करता की कृष्णान सांगिल्लें वी हॅव टू कंट्रोल द फूड कंट्रोल द स्लीप अँड एक्टिविटीज ऑल्सो ते हे पूर आम्ही एक्टिविटी करता म्हणून जाल्यार आम्ही वी आर बी इन द मोड ऑफ गुडनेस सो इट इज नॉट वॉट वी ऑफर टू द लॉर्ड कृष्णा ही सेज ओनली आमगेले भितर कसं भाव कसं असं म्हणून सांगितलं असं पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयश्चते म्हणून सांगितलं असं तदम भक्ती उपरतम भक्तीन तू तोंड कसं दिला की वी विल टेक इट बट दॅट त्या कसं डझंट मीन तुम्ही नॉन व्हेजिटेरियन देव येता म्हणून कित्याक म्हळ्यार आमगेल पोट्टा भितर वरे भगवंत आसा आनी तूं सांगिल्ले प्रकार कसं न्हू वैश्वानरो म्हणून सांगिल्लें आसा वैश्वानरो आमी कोणाक बीन आम्ही आमगेल जिब्बे रुचे कितेरी भगवंताक भितर आमगेले आशिल्ले विश्वानोरो म्हणाले अग्नीक त्यामुळे आम्ही नॉन व्हेजिटेरियन दिवेतवे म्हणून आम्ही प्रश्न करता हे कसं म्हळ्यार चढाव जावन कोण हे तमो गुणांत आसा की आनी रजो गुणांत आसा की हे प्रश्न येता तांकां कोण सत्व गुणांत आसा की हे प्रश्न येना ताजे कितें तांकां कसं सांगता म्हळ्यार चढाव जावन घेवन भगवंता नाम कार्य ओके तांणी आता नॉन व्हेज खाता आसता म्हणून जाल्यार भगवंतान नांव घेतल्यार नांव घेता कोणाक सादारणाक हांव म्हगेलें एग्जांपल दिता हांव फूड मस्त चाय पिता आशिल्लो दिसांत इस्कॉन येवचे फुडें आय यूज टू ड्रिंक ऑल लॉट दिसाक सकाळीं उठयले च्या दोका कडाने पश्चात दोका मिनिमम 4-5 टायम्स आय यूज टू ड्रिंक तेची भगवंतान नांव घेता आतां म्हाका च्या पळयले च्या म्हाका हेंच ना रुची ना ताका दावका म्हणून वर दिसना इट इज कॉन्शियसनेस इवॉल्वेशन कसं म्हणजे कॉन्शियसनेस आमगेले इवॉल्व जाता तन्निमित्त आम्ही सत्वगुण येवका म्हणून जाल्यार भगवंतान नांव घेवन नांव घेता आस म्हणून जाल्यार तांकां इतलें सांगल्यार पुरो नांव घेवची भगवंतान नाम जप करायची तेन्ना तांणी उगूर आमगेले भगवंत आमगेले हृदया भितर आसा तो ही विल टेक अस टू द रायट पाथ कसं आमकां करेक्ट जावका की त्या रायट पाथाक तो आमकां घेवन वता म्हणून हांव सांगू इच्छा करता माताजी तांगेलो चढाव जावन घेवन आर्ग्यू करचे पेक्षा बेटर आज सांगिल्ले प्रकार कलिकाले हरिनाम भगवंताले नांव घेतल्यार मात्र हे पूर कितकी दोश आसता की कितकी कलिकालांत कलिकाले कशे श्लोक ते कलेर दोष निधे राजन एको अस्थिर महागुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत भगवंताला नाव घेतल्यार म्हणून आम्ही ते चड स्ट्रेस दिवका शिवे तांकां ह्या खाव नाकाची खाव नाका म्हणून सांगेत बट तांणी आयकनाची रिवर्ट करून सांगता म्हणून जाल्यार बेटर वी कॉन्सन्ट्रेट ऑन द हरिनाम हरे कृष्ण मातेजी मगे गोत्तशील प्रकार हांव सांगले तपासल्यार तुम्ही ऍड करायचे हरे कृष्ण हरे कृष्ण करेक्ट प्रभुजी तुम्ही सांगिल्लें एक्चुअली आज
मंगळूराजो खंय जो आमची गेल्यान तो एक वेजिटेरियन चेली एक वेजिटेरियन चाल मेळना ना वेजिटेरियन चाल्ल्याक वेजिटेरियन चेली मेळना तसले कंडिशन आज आमची गेल्यात असत ते त्यांनी तुम्ही सांगला म्हणजे त्यांनी बिलकुल ऐकनाचे आम्ही खास तांकां नांव हरी नाम घे म्हणून सांगता तितलेचे देवूच तांकां बुद्धी दिवका शिवाय आम्ही सांगल्यार ऐकनाचे तशें जाला करेक्ट प्रभू तुम्ही सांगितलं हरे कृष्ण थँक्यू हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुजी कर्म आमगेल जनरेट्स अवर नेक्स्ट बॉडी नेक्स्ट जन्माचे म्हणतात न्हू जाल्यार अंतकालीच्या मामेवानी यम वापी त्या 2 श्लोकांत सांगिल्ले प्रकार अंतकालार आमी कसं रिमेंबर देवा उडगास केला आमी देवाला पोवताचे तेदन आमगेल कर्म काउंट जायना कर्म मनुष्य म्हणटर आमी कसले कर्म करताचेच न्हू चांगी वाईट माताजी अंतकालीच्या माम येवा म्हणून सांगिला का त्या दावका म्हणून जाल्यार भारी कष्ट आता सांगिल्ले प्रकार कुलशेखर आळवाले हांव तुमकां प्रभुपादान सांगिल्ले हे परपटा 2nd श्लोकाचे उदाहरण दिलेले आसा कफवात पित्त हे कंठावरोधना म्हणून सांगिल्ले आसा हे कंठा भितर सिरकून पडतके तेदन आमकां मनांतू भगवंतान नांव येयना के प्रभुपादान मुकुंदमाला स्तोत्र असं म्हणून जाल्यार वाज्याची 33rd श्लोक प्रभुपादान सांगिल्लो आसा तो विवरण दिलेलें आसा प्रभुपादान नाही तांगेल्या शिष्यान दिलेलें आसा कित्याक म्हणल्यार प्रभुपादान अप टू 8th बरयलें आसा तेच मुडारी प्रभुपादान शिष्यान बरयलें आसा 33rd श्लोक प्रभुपादान ट्रान्सलेशन अपर कोट बरयलें न्ही तांतू बट प्रभुपादान मुडारी बरयला तांणी प्रभुपादान शिष्यान सो तांतू दिताचे कसं म्हळ्यार कोण भगवंतान कशी भगवंताल नाम स्मरण घेता की तागेल जीवन पूर्ती तक मात्र साध्य के अंतकालेच्या माम एवा बट तेमेची कुलशेखर आळवान सांगेन म्हणके कंठा भितर कफ वात पित्ता निमित्त आमकां तुगेल उडगास करू जाय जाल्यार कसं जाता म्हणून गेल्यार भगवंतूची उदाहरण या उडगास दित की आमगेल हृदयांत परमात्मा जावन घेवन बशिल्लो आशिल्लो भगवंत आमकां उडगास दिवन घेवन तो आमकां घेवन वता तागेल्या लोधामात तेची विंगड कोण भगवंताला नाव घेयन दिले आसता की भौतिक इच्छेंत आसता की तांकां हे कफ वात पित्त तांकां एफेक्ट जाता आनी दे विल टेक तांगेल कर्मा वेरी तांकां विंगड जन्म मेळटा विंगड देह मेळटा मनुष्य जन्म मेळटा म्हणून गॅरंटी ना हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद प्रभुजी कॉफी टी पूरा सात्विक फूड नहीं ना प्रभुजी कॉफी टी पूरा सात्विक फूड नहीं ना कॉफी टी प्रसाद रूपारी नहीं सात्विक फूड नहीं है नहीं माताजी ना इट्स अ स्टिम्युलेंट ओके प्रभुजी अंग ब्रह्म म्हळ्यार चार नियम आसा आनी तो 4 नियमान तो नो इंटॉक्सिकेशन फर्स्ट येता नो इंटॉक्सिकेशन आनी तो इन्क्लूडिंग अल्कोहोल टी कॉफी नो मीट इटिंग अंत म्हळ्यार नो मांसाहार तांतूची तुमकां पियावलो सोडना नो मीट इटिंग नो इलिसिट सेक्स नो गॅम्बलिंग दीज आर द इस्कॉनाचे नाही दिस इज शास्त्रांत सांगिल्लें आसा शास्त्रांत 4 नियम मनुष्य जन्म म्हणून मेळ्ळ्या नंतर ह्या 4 नियम पालन करता म्हणून सांगिल्लें आसा शास्त्रांत हे 4 नियम इस्कॉनाचे नाहीये हे 4 नियम आमी आत्ता जाल्यार आमगेले पुरोहित पळयल्यार कितली लायक पुरोहित करताची आत्ता जाल्यार करता तांणी कोण आध्यात्मिक हे करत आसा की कोण आमगेले गुरू आसा की तांणी आत्ता जाल्यार फॉलो करताचे हे 4 नियम हे तुम्ही उडगा पळवेत खंय जाल्यार एनालायज करेत हरे कृष्ण माताजी सो नॉट अलाउड इन आवर इस्कॉन नॉट इस्कॉन शास्त्रांत धन्यवाद प्रभुजी ब्रह्म म्हणलं तुम्ही ब्रह्म म्हणांग जीव म्हणून आम्ही अर्थ करून घेतला जाल्यार ही ब्रह्मन रियलायझेशन ब्रह्म म्हळ्यार देवालो ते दिव्य ब्रह्मज्योती ते विंगड मिनींग येत न्हू ब्रह्म म्हणटना सो तन्निमित्त हांगा प्रभुपादान आन्सर दिला ताका 8th अंत फर्स्ट अंत ब्रह्मन म्हळ्यार 3 रियलायझेशन ब्रह्मन परब्रह्मन की ब्रह्मन म्हणून प्रत्येक ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन म्हणून सांगितलं भगवंतान आम्ही वरे देवाले पार्ट एंड पार्सल भगवंताले ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन सनातन म्हळ्यार एटर्नल
भगवंत की कशी की आम्ही वरे एटर्नल, भगवंत शाश्वत आम्ही वरे शाश्वत, एटर्नल आम्ही वरे ब्रह्मन, बट कृष्ण इज अ परब्रह्मन, इज आम्ही अणु तो विभू, आम्ही अणु म्हळ्यारी प्रभुपादान मस्त हंत उदाहरण दिलेलं असं, एक समुद्राचे उदाहरण, समुद्राचे एक ताका कॅल्क्युलेट करता येना उद्दा कितले आसा म्हणून, कशें आसा म्हणून, बट तेच उद्दा काणयेन आमी एनालायज केलें म्हणून जाल्यार एक ड्रॉप वॉटर ऑर 100 ml वॉटर काणयेन एनालायज केलें म्हळ्यार सेम क्वालिटी आसता, क्वांटिटी पळयल्यारी ताजे घात्र पळयल्यारी समुद्राक विभू, तेची अणु हे एक ड्रॉप जावं एक 100 ml काण पळयल्यारी दॅट इज अ अणु, व्हेरी स्मॉल क्वांटिटी, आमी वरे अणु बट भगवंत विभू, हे कंपॅरेटिव्ह प्रभुपादान मस्त कडे उदाहरण दिलेलं असं, बट आम्ही ब्रह्मन जाल्यारीची वी हॅव अ चॉईस आयदर टू एक्सेप्ट कृष्णा ऑर टू माया. सो आम्ही तन्निमित्त आम्ही तटस्थ शक्ती म्हणताची, तटस्थ शक्ती म्हळ्यार तट म्हणून सांगल्यार चढावदन आम्ही सांगताना आमचे गेल्यान जाल्यार म्हणताची ಸಮುದ್ರ ತಟ ಮಾಡ್ತಾಚಿ ನೈಂಚಿ ತಟ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಚಡ ತಟ ತಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ದಿರಿ ಮಾಡ್ಸಂತ ತಟ ಮಳೆರಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಾರ್ಡರ್ ಸಮುದ್ರ ನೈ ಭೂಮಿ ನೈ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಡಲ್ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ತಟ ಮಾಡ್ತಾಚಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಶಪುರ ತಟ ತಟದಲ್ಲಿ ತಟದ ಮಾಡ್ಸಂತ आम्ही वी आर द मार्जिनल पोटेन्सी ऑफ द लॉर्ड. मार्जिनल म्हळ्यार आम्ही ह्या सायडाची नाची त्या सायडाची नाची कित्याक म्हळ्यार वी आर नॉट इन द आध्यात्मिक नॉट इन द मेटेरियल बट वी आर इन द मार्जिनल. आमकां ऑप्शन कृष्णान दिला तुम्ही आध्यात्मिकाक वचेत जाल्यार भौतिकाक जाल्यार वचेत माया शक्तीक जाल्यार वचेत भगवंताले ना जाल्यार भगवंताले अंतरंग शक्तीक वरे आम्ही सेव करेत भगवंता सेव करेता म्हणून त्या निमित्त आम्ही तटस्थ शक्ती म्हणून सांगतात त्या निमित्त आम्ही वरे ब्रह्मनाची वी आर क्वालिटेटिवली वी हॅव सेम क्वालिटी विथ द कृष्णा बट इट इज क्वांटिटेटिवली म्हळ्यार अंतर कसं म्हळ्यार तो ही इज विभू आम्ही अणु दॅट्स द ओनली डिफरन्स. हरे कृष्ण.